verse 7. स्यात् कृष्ण नाम चरितातिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो क्विन्त्वादरातनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाद्विक्रमादि भवति तत्कदमूलहन्त्री स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो क्विन्त्वादरातनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाद्विक्रमादि भवति तद्गदमूलहन्त्री. हाजी अर्थ कसा म्हणतोय आमका वर्ड टू वर्ड मिनिंग. स्यात् म्हणलेरी असचे पुरो कृष्णाले नाम पवित्र नाम चरितादि रूप गुण चरित लीले इत्यादि सित कब्बु वरी सक्रे वरी रुचीयशील कडसकर वरी अपि जल्लेरी अविद्या अज्ञान पित्त पित्त मळल रोगु उपतप्त पीडित जल्लल रसनस्य जिब्बेचे न रोचिका रुचि लग्गन नु आश्चर्य किंतु जलेरी आदरा अनुदिनम केदनाय नित्य खलो सहज रूप जावनो स ते सक्रे मिठाई स अशील पवित्र नाम ते अशील पवित्र नाम एव खंडित जुष्टा मळ्ळले स्वाद्वी रुचीची क्रमात् क्रमेण भवति जत्ता तद्गत ते रोगाचे ते पित्तमळल रोगाचे मूल जावनशीले हंत्री नाश जत्ता पण संगील शिला रूप गोस्वामीला भारी चंद जावनु या वर्णन अस उपदेशामृत मळल आज फुडे आम्ही श्री ईशोपनिषद संगील ऐकलेलं असं सुरवेरची क्लास आणतो इंट्रोडक्टरी क्लास आणतो डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीना कसं संगील म्हळ्यारी तुम्ही या उपदेशामृत इक्र जव बार क्लास आणतो सरोज बदलाक एक अक्षर तंतुले स्यात् कृष्ण म्हणलं एक अक्षर एक क्लास जाऊन काढका म्हणलं असं जलेरी आमगेले मन कसं असता जल्दी उग्गी जाऊन आमक कंप्लीट जाऊ का 8 दीस भितर आमक भगवद्गीते कोळका 1 दीस भितर आमका उपदेशामृत कोळका इतले दीस भितर आमके कंप्लीट कोरका या कलियुगांतू आमगेले मनांत केदनाय कसं असतं म्हळ्यार जल्तीतलो उग्गी जाऊ का तेंची 1 घंटे ना जल्तीतली प्रयत्न करता हे वर्षा बगेन तू विचार करूक चरितादिसिताप्य विद्या म्हणलेरी कृष्णाला नाव पवित्र नाव चरित्र रूप लीले आदि कब्बा वरी सक्रे रुची जावनस पुरो जल्लेरी अज्ञान म्हणलं फर्स्ट सेंटेन्स वर्स आणतो संगील असं फर्स्ट लाईन आणतो वर्साचे दोन्हीच वर्ष कसं लाईन कसं सांगतं असं पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु पित्त म्हणलं ते रोग पीडित जल्लले मनुष्याक जिब्बेक रुची असना पित्त म्हणलं ते रोग
आशिल त्या मनशाक जिब्बेक रुची असना. क्विन्त्वादरात अनुदिनम खलुषैव जुष्टा. जलेरी गौरवान अनुदिन केदनाय नित्य 24 hours ते सहज रूपारी आमगेल सहज रूपारी ते पवित्र नाव ते गोड नाव आम्ही खंडितच प्रयत्न केलेली स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहंत्री. रुचीची क्रमेण ते रोगू पित्त म्हणल ते रोगू मूल जावन नाश जाता म्हणले अज्जे धरतो. शिला प्रभुपादान आमकां इंग्लिशान भारी लायक करून हाजे ट्रान्सलेशन करून दिलेलें आसा. ते कृष्णाल दिव्य जावन आशिल्ली नाव गुण लीला इत्यादी सकडई सक्रे मिठाई कडसकरा वरी अतींद्री जावन वडस ते गोडी आमकां जिब्बेक लागना. इत्य मितीन पित्त म्हणलें ते अज्ञान आशिल्ले मितीन ते गोडसाणी आमकां लागना. आश्चर्य म्हणल्यार कसं जालें सहज जावन आशिल्ल्या आराधना गौरवान आम्ही केन्नाय कृष्णाले ते गोडच आशिल्ले नाव घेतलेरी ते जुब्बे रुची सहज जागृत जाता आणि ते रोग मूल नाश जाता. इतली लायक जावन आमकां शिला प्रभुपादान हे सांगून दिलेलं आसा. तांचो तात्पर्य तो शिला प्रभुपाद सांगता आसा कसं म्हणल्यार केदनाय एक कृष्ण भावनामृतांत आशिल्ले एकल्याक कृष्णाले ते रूप जेव कृष्णाल ते पॅराफर्नेलिया पळयलेरी ताजी रुची भारी गोड आसता आणि ते सदैव जावन कृष्णा लीले रूप नाव आम्ही ऐकूचेक प्रयत्न करता. ताजे प्रयत्न कृष्ण भावनामृतांतू आमकां सांगून दिता आसाची. हे कशी करता हळू हळू केदनाय आमी कशी सानू एक झाड प्रयत्न करताची. फुडल्या क्लासांतू हाती विषय सांगिल्लो आसा एक क्लासांतू. एक हस्तीन येवन सानू झाड मस्तीले कशें आसताले म्हणून तेंची ते सान झाड आमी ताका उद्दार रोखयतना कितली जागृत जेवका तशीची हे देवाल नाव काडटना केदनाय येदे 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 घालून कोडू अस पुरो जाल्यार आयुर्वेदान सांगिल्लो आसा की पित्त अस म्हण जाल्यार आमी कब्बा ज्यूस पिवका म्हण. ते कब्बा ज्यूस आमकां त्या वेळार दिसू पुरो कितली खूब रस म्हाका नाका या कब्बा ज्यूस. कब्बा ज्यूसाचे नेचर गोडीची जाल्यारी म्हाका पित्त आशिल्ले मितीन ते कब्बा ज्यूसू ताका कोडू लागता. इतले मितीन कोडू लागता मिगेले अवस्थे मितीन कोडू लागता. कृष्ण भावनामृतांतूय तशीची आमकां परबे वेळारी कोडबे दिवचे आसा गोड घालून न्हय. कोडबे वळटू फस्ट ते दिवचे कोडबे आनी गोड घालून ते इतले मितीन दिवचे आमगे जिब्बे रुचीक एक सुरवेर कोडसाण मारो मागीर ताजे गोडे आसो तदनंतर पुरा व्हडली प्रसाद आमकां वांटताची लायक करून आमी जेवता. तदनंतर ते सुरवेच कोड केदनाय उडगास आसता. सांजचेडू आसतना ते परबे वेळारी उडगास येता कसो जाल्यार आजी कोडबे वापरल्याचे फस्ट आमकां दिताची 9 वर्सां मितीन. मागीर भारी लायक फिस्ट म्हणलेलें आसता कितली लायक जेवण म्हणलेलें. तशीच सुरवेरी कृष्ण भावनामृतांतू आमकां अविद्या म्हणलेलें रोग आसता असं म्हण सांगला.
भगवद्गीतेन तुवें सांगला पुरा कडेन सांगला की मनुष्य म्हणलेरी तांकां अविद्या म्हणल रोग आसता. श्रीमद भागवतमांतू ब्रह्माना हे प्रपंच उद्भव करतना सांगिल्लें आसा कसले हे 5 रोग असता म्हणले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश. हे पुरा नमुनेचे अटॅचमेंट्स अविद्या आमकां असता म्हणलें. आमगेले अविद्या कसं असता केन्नाय हांव भारी चंदू, हांव भारी बुद्धवंतू. मिगेल चरलो केन्नाय बुद्धवंत आसका हांव आशिल्ले भितर व्हड कम्युनिटी तुकून आयलो, हांव आशिल्ले भितर व्हड गांवांतून आयलो, म्हाका मिगेल तितली व्हड काम बिंगड कोणाकय ना म्हणल्यार सकयल अहंकार म्हणल्यार आमकां आसता. हांव कसं केलें विचारता हांव मागीर पुरो विंगड तुका म्हाका व्हड बंगलो आसा म्हणल्यार पुरो नमुन्याचे पॉप्युलॅरिटी आमकां जाय. ताका पित्त म्हणटाची. तेंची आमकां चैतन्य चरितामृतांतू चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी सांगिल्लें आसा आमगेले पोसिशन कसलें म्हणलें. शिला प्रभुपादांनी हे परपटांतू दोन्ही पॅराग्राफान सांगिल्लें आसा कसलें आमगेलें पोसिशन म्हणून. आमी कृष्णाले सेवक म्हणून. जीवेर स्वरूपहय कृष्णेर नित्यदास. चैतन्य चरितामृत मध्य लीलांतू 20th chapter 108 वर्स. जीवेर स्वरूपहय कृष्णेर नित्यदास. आमी केन्नाय इंडिविज्युअल आत्मा म्हणल्यारी कृष्णाले सेवक. ते आमी केन्नाय मना करून घेवका. कृष्ण म्हणलेले विभू, आमी म्हणल्यारी अणु. दोन्ही अध्यायांतू आमी शिकिल्लें आसा. हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभून आमकां 40 डेसाचे सांगतना हे सांगिल्लें आसता त्या वेळार. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पळयल्यार कळटा युट्यूबान तुमकां. तेंची आमकां एक पळयलें कसलें तुमी सांजतान चेडवां पळोवन आसका. ते चेडवां कशी आसताची भारी एक्सायटेड आसता केन्नाय. तांकां कसं पळयल्यार खुशी आसता. पण पळयतना कसं करताची भारी छंदस लोक थंय हांगा खेळ न्हू कोर न्हू कसलेंय टेन्शन आसना. इत्ती मितीन टेन्शन आसना तांकां. तांकां तांगेले आनम्मा वयरी परिपूर्ण विश्वास आसा. तर पुरा तांगेले आशिल्ले प्रॉब्लेम्स एंग्जायटी तांणी कसं केला आनम्मा वयरी धैर्य दवरून घेतला. मिगेल आनम्मा घेता. शिला प्रभुपादा तांणी एक उदाहरण सांगू आसा. तांणी सान आसतना बसार वतना कंडक्टरान निमगेल खंय कसला तुगे टिकेट खंय आसा म्हणून. तेन्ना कुडल्यार तांणी सांगली खंय अन्ना दाखोव न्हू पळय अन्ना दाखयल खंय. ताजेर तूं कसो प्रॉब्लेम आसले री तांकां भंय ना. तांणी पुरा तांगेले आनम्मा वयर सोडून दिला. तशीची आमगेले आनु अम्मा म्हणलेरी कृष्ण आनी राधा राणी. जीवेर स्वरूपहय कृष्णेर नित्यदास. कृष्णाक पुरा वयसून दिल्ले री आमगेलेय एंग्जायटी आमकां दूर कोरयत म्हणलें सांगत. हे लोकांतू पुरा जाणाल कसले विशय आसता. म्हाका संतोष आसूं का, म्हाका खाण जेवण सकट टायम टायमा मेळका, कसले नमुनेर संतोष प्रभू नज. तेंची हे संतोषू केदन रपता केदन की तक्केक भाद येता त्या वेळारी हे संतोष रपता. कशी बाद येवचे कसले एक वस्तू जेवो चड उणी जल्लल कुडले ताका बादी म्हणटाची. हे प्रपंचांतू केन्नाय आमकां दुःखा म्हणून आसा दुराश्रया म्हणून शिला प्रभुपादान परपटान सांगिल्लें आसा. वन हू पुट्स फेथ इन दुराश्रया बिकम्स द कॅन्डिडेट फॉर होपिंग अगेन्स्ट होप म्हणून. दुराश्रया म्हणलें तांतू आमी आसताची म्हणून.
केदनाय कसं करताची कसले एक चुकी जाल्यार त्या चुकी सम करूक विंगड एक चुकी करतस ताची तशी चुकी चुकी जातस. फुडले क्लासान तूं दोन सुष्मिता इफेक्ट्सा विशय सांगिल्ले सर तांगे लेक्चरान ते पुरा जिवाक ते डिफेक्ट्स आसतात. ते म्हणटाचे आमी अविद्या म्हणून. आमकां केदनाय कशी पुणी संतोष मात्र जावका. ते संतोष करचे ते कसं करता सर शिला प्रभुपाद सांगता सर फुडली काळान तूं बरी जण गोड्यार वता आशिल्ले तेन्ना तृप्ती आशिल्ली काय तांकां गोड्यारी जाल्यार त्या गोड्याक स्पीड आसना. तदनंतर कसं केलं त्या गोड्याक कन्वर्ट केलं कसं जावन हॉर्स पॉवर जावन मोटर कारार कन्वर्ट केलं. त्या मोटर कारवार कन्वर्ट करतना कसं जाता सर पुरा नमुन्याचे रोग आमकां येवचेक सूर जाता. तशी आमगेले अविद्या म्हणले आमी फस्ट दूर करून घेवचेक प्रयत्न करका. येवचे अंतू पॅराग्राफान तूं शिला प्रभुपाद कसं सांगता म्हळ्यार भगवद्गीते तुगून एक उल्लेख करता आसा. चॅप्टर 7 तूं 15th वर्सान सांगता आसा 15 वर्सान तूं नामा मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपग्रह ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता. कोणाले कोण मूढ जावन आसत लोकांत आशिल्ले भितरी नीच पोसिशनार आसत तांगेले बुद्धी मायान धोर घेतिल्ले आसत. ते तांगेले नेचर कशें आसा म्हणल्यार तांगेले दैत्य नेचर आसता आसुरी नेचर आसता तांकां. तसल व्यक्ती आमकां सरेंडर जायनाची म्हूण सांगिल्लें आसा शिला प्रभुपादांनी. हे श्रीमद भगवद्गीतान तूं 7 अध्याय सांगिल्लो आसा. तांत आमकां कसं कळूं जाता की खंयचे एक व्यक्ती असो ताका माया मितीन तागेले नेचर केदनाय आसुरी भावांत आसता. तांणी केद जाल्यार सहन करूंक पळयनाची. कुर्डेक विंगड एक कुर्डो म्हाका वता आसता फॉलो करून ते गांवचे लिडर जावो तो व्हडली विज्ञानी जावो व्हडली कसले सायंटिस्ट जावो तांगेले पुरा नॉलेज मटिरियलिस्टीक आसता भौतीक आसता. जाल्यारी कृष्ण भावना म्हणटा ना म्हण जाल्यारी ते पुरा आशिल्ले मटिरियल जावन आशिल्ले तांगेले ते विद्ये अविद्या म्हणटात ताका. सानू एक उदाहरण सांगूक प्रयत्न करता. हे आशिल्ले आसा तुमी आयकून आसूं बरो हे पर्टिक्युलर काणी जाल्यार हाजे अंतू हे उदाहरण मुखेना कसं सांगू वतास म्हणल्यार अविद्या म्हणलेले आमगेले रावणान कशी काण घेतिले तांतू तुकून आमकां कसं पाठ आसा म्हणलेले हे भगवद्गीते श्लोकाक आनी आमगेले जिवनांतू कशी आमकां हे पॉझिटिव्ह जावन काडूं जाता म्हणलेले प्रयत्न करूया. रावणू एक पंथा कंटिन्यूस जावन लंकापुरी तुगून आलोचन करता आशिल्लो. आतां म्हगेले वेळ भारी वायट कसं करचें हांव त्रिलोकेश्वरू म्हाका कसलेय कंट्रोल करूं जाता जाल्यार असल एक वेळ वायट कशें येयलें बा म्हणून आलोचन करता आसा. तेन्ना तो दिसता इतली पावर आसा म्हाका सुनी कसलेय करूं जायना म्हणून मितीन तशें आसा. राम आनी लक्ष्मण पुरा मंगडा सैन्य घेवन समुद्र क्रॉस करून लंकापुरी पाविल आसा. लंकापुरी पाविल वरारी 3 मंकड खंयची मंकड सुरवेरी हनुमंतान कसं केलें सगळो जागो रामा पोनडचे फुडें बाल्लान उज दिवन जोडून गेल्ले. रावणाक कसलेय करूं जायना. इतली व्हड त्रिलोकेश्वर जावन लेखिल्ले रावणाक कसलेय करूं जाय. दोनीचो रामालो टईलो कोण म्हणल्यार बालील पूतू
अंगतू अंगताने कसं केलंय सीधा रावणाला अरमने गेलो आणि रावणाला सांगले तुका ताकतच म्हणजे री मिगेल पाय हल्ले म्हणून रावण येऊन पुरा प्रयत्न करतो सगळे पाय हल्लोचे जायना पय्या बोट काय तक हल्लोचे जायना रावणाक दिसता या दिसान मग कसले करू जायना म्हणून तिन्ही चो सुग्रीव एक दिवस कसं करतो म्हणले री थू 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 म्हण तू करता असता मांगडा बुद्धी नव्हे तू करता असताची कसं करू जाता मांगडा कसले सांगू जातोय कसले करू जाय रावणाक रावण त्यावेळा री असं लेखता कसं करच्या बा कशी करच्या म्हणून सीधा उडगासत तका तगेले उर्वीक जावन आशिले एक दैत्यरायस कोण तो दैत्यरायो सुतला लोकांत आशिले बली महाराजू असुर कुलांत आशिले बली महाराजान कसं केलेलं बली महाराजानं वामन देवाक तुगुनु तिनी स्टेप निम्गे येताना तिन्ही सगळे ಮತ್ತೆ दवरूक सांगून सुतला लोकांत पाविलो तेन वामन देवाना एक अनुग्रह दिलेला आसा कोणाक आमगेले बली महाराजाक तुगेले द्वारपालक जावन हांव रबता म्हणून आमगेले डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीना भारी लायक जावन इंग्लिशान एक सेशन काडलेलो आसा हे वामन देवाले तंतुगुनु म्हाका प्रेरणा मेळ्ळेलो आसा ह्या काणयेची तंतु कसं सांगिल म्हणल्यारी रावण सीता सुतला लोकांत पावतना वामन देव ताका वाट्यार रबयता भितर सोणा तेन्ना रावणा दिसता कोण बाय हे गुडो एक मनीस गेटार रबला आनी म्हाका भितर सोणा म्हण सांगून ताका वामन रबयता वामन देव तेन्ना तो रावण कसं करता अदृश्य जाता तागेले मायावी बुद्धी काडता अदृश्य जावची कोणाक मनुष्य दिसना जावो दैत्य दिसना जावो मांगडा दिसना जावो साक्षात वामन देव विष्णु अवतार ताक दिसना तल राबतो विष्णु कसं करता वामन देव भितर सोना तेन्ना रावणाक भाई अळशीक जाता छे म्हाका आनीकय भितर वचूं जाय न्हू कसं करता म्हळ्यार सनू जावन एक मुय्ये रुपारी भितर वचूं पळयता वामन देव कसं करता म्हळ्यार त्या वेळार सकलो आंगार दवरता उडल्या वामन देवाच्या जाल्यार जीवश मार येत आशिल्लो रावणाक जाल्यार जीवश मार माथ्यार दवर न्हू भितर पटयता आत्ता रावणाक अर्हत मेळ्ळी काय आचार्य सांगता सची रावणाक वामन देवाला पाय्याच्या धुळी माथ्यार पडतना त्या वेळारी राम मार्च तितली कॅपॅसिटी येयल्या म्हणून रामान मार्च तितल्या सौभाग्य येयल्या नाल्यार राम तातल्या कॅरताय करनाशिल्लो म्हणून तशी आमगेले वामन रावण बली महाराजाला वता बली महाराज तुमकां येता तू कशी भितर येयलो तू भितर कोण सोडले रावण म्हणटा तू कोण म्हणलेतला हांव त्रिलोकेश्वर म्हाका कोणाची निवडूंक म्हणना सीधा भितर येता कोण नाशिल्लो विष्णू नाशिल्लो भायरी तुका भितर सोडना सयशना मू तेन्ना रावण सांगता तूं त्या पुरात उरलो नाका हांव कशीपणी कोण भितर येयला आसा आतां म्हाका तुगेले हेल्प जाय कशीपणी कोण म्हाका तूं हेल्प करता तूं कसो हेल्प जाय म्हाका तीन मांगडा नेवन मांगडा मनशां मिगेल गांवांत येवन तुवा मिगेले पुरा ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर जावन आसा जो तूं म्हाका हेल्प करतलो मिगेल वाट ना म्हणून तेन्ना तुका आत्ता मिगेल उडगास येयले तूं साक्षात विष्णूला खेळता आसा रामचंद्रा लेगी तूं रामचंद्राल बायलेक सीता देवीक मागशी दी आनी हे युद्ध वचूं नाका तुगेले चांगा खातीर हांव सांगता साज्य जाव न्हू जाल्यार रावण आयकना रावणा दिसता कसो ना 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 म्हाका तुगेलें सहकरण जायीची तेन्ना बली महाराज म्हणटा चायत तुका कशी सहकरण करची म्हण पळोवया फस्ट तूं आयिल आसतना तुका हांव एक गिफ्ट दिता गिफ्ट म्हणल्यार ताका खुशी कसं दिता पा बली महाराज हांव आयिल्लेक म्हणून सीधा रावणा घेवन
घरा भायर वता अरमने भायर वता अरमने भायर वतना कसं पळोवचे येद्दी व्हड भांगराच्या एक गुड्डो ते भांगरा गुड्डे तोग्गू पूरा रत्न ಸುತ್ತು ಅಸ ದೊಡ್ಡ ರತ್ನ ಒಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ पळयतना भारी आश्चर्य जाता रावणाक बली महाराज कसं हे पळोवचें म्हणटा हें तुगेल खातीर हांव दवरलेलें तूं हें गिफ्ट काडून वचचें तर येद्द व्हड रावण अम्मन दिसता कसं म्हणल्यार दैत्य न्हय असुर भाव न्हय ओह हें म्हाका गुड्ड मेळ्ळी म्हण जाल्यार मुखेल पूरा कष्ट करता काम सोडी सीते सोडी बिंगड कडेन हे गुड्ड घेवन हांव वता म्हणलें मनान तोच चलता असं हे वचून बली महाराज सांगता तूं कोणते व्हर म्हूण रावण ते लागीं वचून उक्कोळ पळयता कांय कसलेय करूं जायना जस्ट हालोच जल मात्र उक्कोळ चिसोवन होर चिसोवन कसं करूं जाता बली महाराज पळयता सांगता कसं म्हळ्यार ओह तुका हे उक्कोळ थंय जायना कसं म्हूण गोप्तस वे तुका म्हणून निमगयता तेन्ना रावण सांगता ना म्हाका दिसता असं हे कन्ना कुटीकी म्हणून पळयतना तशी कन्ना कुटीकशें आसा वय तूं करेक्ट समजून घेतला हें तुगेल फुडली जल्माचें हिरण्यकशिपू जावन आशिल्ले नरसिंह देवाला लढाई करतना पडलेले कन्ना कुटीक म्हणून सांगता ते थंय तुका ह्या जल्मान तूं उक्कोळू जायना मागीर तूं विष्णूक कसं मारूं वचचें साक्षात रामचंद्र कसं मारूं वचचें तूं जाल तितले युद्ध करना तिले तुगेले इतले आस म्हूण सांगता जाल्यार रावणाक एक चूर ते आयकलें तृप्ती जायना आनी थंय तुकून सोडून वता तूं आमकां पाठ मेळटा अविद्या म्हणलेलें इतली पावरफुल आसा रावणाक पुरा नमुने उदाहरण सांगून वामन देवान रब्बोवन पुरा नमुने रिया करून ताका ते अविद्या म्हणलें मायान तूं सरकलेलो आसा जाल्यारी वचून ताका युद्ध कोरका सन्न 3 मंगडान थंय ताका सोलसिलेलो थंय ताका मना वचचें न्ही जाल्यारी अविद्यांत आसा म्हणलेलें आनी तूं मना करून घेता आता शिला प्रभुपादान मुखार सुनू भारी चंद जावन अंतू कृष्णाल बगेंतू संगील आसा श्री शिक्षाष्टक संगील आसा चैतन्य महाप्रभून बरयलेली आमी युजली कृष्ण भावनामृतांतूर हे 8 श्री शिक्षाष्टकम केन्नाय भजन शे म्हणटाची चेतो दर्पण मार्जनम भवमवादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम रतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आमगेल हृदय पुरा कल्मशशील ते कशी दूर वच म्हणल्यार श्री कृष्ण नाम संकीर्तनान्मितीन मात्र हृदयांतू कितली वर्स जावन आशिल्ले ते कल्मश सुलभेरी वचना कितलीक पळयलेरी सुलभेर वचना ते वचका जाल्यारी हळू हळूची देवाल बगेन तू कृष्ण संकीर्तन कोरून ताजी रुची चडोवन चडोवन हळू हळू ते कृष्ण भावनामृतान येवका म्हणून हे चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा ताका कसं करका होलीनेस आमगेले रुची आशिल्ले गोडी आशिल्ले ते नांव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आता कृष्णाल बगेन तू हे नाव आमकां कसल म्हूण पळोवचें का प्रयत्न करूया येवचे 10 निमिशान तू चल तितली प्रयत्न करता हांव की खंयच्या शास्त्रांत तू खंय ताजे उल्लेखन दिल्ला म्हणलें बारीक क्विक जावन काडून पळयता
भूमिगीतांतू श्रीमद भागवत मानतो फर्स्ट 5 श्लोक श्रीमद भागवत मातून सांगता असं श्रीमद भागवत मानतो भूमिगीता म्हणला स्कंद 12 स्कंद 3 अध्याय 51 वर्ष कलेर दोष निदे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे. परीक्षित महाराजू ऐकतच सुखदेव गोस्वामीन सांगितले कसं सांगितले कलियुगांतू पुरा नमुन्याचे अनर्थ स्फुरो जलेरी एकच परीक्षित या कृष्ण महामंत्र तू म्हणलेरी तुका पुरा या भौतिक अशिलंतू कोणू दूर वचून वैरी कृष्ण भावनामृत अंते एव्यत म्हणला सांगून देता. नेक्स्ट वर्सन कसं सांगली म्हणलेरी 12 स्कंद 3 अध्याय 52 श्लोकांतो कृतेयद्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् कीर्तना. कसं सांगितलंय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सांगता असं सत्ययुगांतू तू ध्यान करू पोरो त्रेतायुगांतू तू कसला यज्ञ करू पुरो द्वापर युगांतू देवालय अर्च विग्रह करू पुरो अर्च सेवन करू पुरो अर्चना सेवा करू पुरो झलेरी कलियुगांतू कसं असं संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र हरी कीर्तना ते मात्र असचे म्हणून सांगतात. श्रीमद भागवत मानतू 9 स्कंदांतू संच अध्यायांतू 16 वर्षां कसं सांगता असं दुर्वासा मुनी भारी कष्टारी भायर येईल असं अंबरीश महाराजाक पळोवन जाताची ताका कष्ट दिवचे वचून पळोवन तेन्ना देवाना ताका हात सोडले मागीर अंबरीश महाराजाला पांय पळोवन दुर्वासा मागून घेता असं देवा रया अंबरीश महाराज आत्माक कळले तुमगेले इम्पॉर्टन्स देवानं कसं केलेलं म्हणून म्हाका चुकी जालेलं असं तुमगेले देवाल बघेन तू केन्नाय नाव कळलं मितीन तुम्ही देवाले असले भितर फ्री जावन आसा म्हणून सांगिल्लें एक वर्स आसा यन्नाम श्रुती मात्रेना पुमान भवति निर्मल यस्य तीर्थपद किंवा दासनम अविश्यशेति. ताजो अर्थ कसो जाले तुगेले दासाक देवा रय्या तुगेले दासाक देवा एक कसो इट इज impossible for the servants of Lord देवाले दासाक कसले करू जानतील ना देवा तागेले नाव मात्र ऐकलं पुरो म्हणलेले हे अंतू सांगिल्लें आसा. दोन्ही अध्यायांतू धंच स्कंदान सांगिल्लें आसा 37th श्लोकांतू शृण्वन् गृह्णन् स्वं स्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते. कर्म व्यापृत जावन आशिल्लेरी भक्त जनांगेले मनान तू कृष्णारविंद मग्न जावन आसता आणि कोण पळय केन्नाय नाम कीर्तन मनन आणि विंगडांक कृष्णाले अतींद्रिय नाम रूप उडगास करूक प्रेरण दित्तकी तांणी कृष्णाले केन्नाय प्रिय जावन आसता. परमोत्तम पुरुष मना कोरून जत्ता म्हणले आविष्ट चेता न भवाय कल्पते. ते भक्तू केन्नाय देवाले अंतू मग्न जावन आशिल्ले ते भक्तू ताका भौतिक जन अंतू कष्ट जायना म्हणलेले हे श्लोकांतू देवकी मातेन गर्भस्तुती अंतू प्रेयर्स अंतू सांगिल्लें आसा. संच स्कंदांतू दोन्ही अध्यायांतू
14th श्लोकार सांगची कसं म्हणलं री अजामेला काण येत असताना तंतू भारी इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले श्लोक इत म्हळ्यार आमकां दिसू पोरो की कृष्णाल भगवंत येता आतां मस्त नमुन्यार सांगल्या 4 जाग्यार श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा आता यान तू कसं सांगलं म्हणले री सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष्क हरम विदुः कृष्णाल बघेल अशील नाव तंतु तुकून एक पंत ऐकले री तंगेल पुरा नमुन्यार अशील पाप वत्ता ते कशे ऐकले री ते कशे ऐकले री प्रॉब्लेम ना ते हास्य रूपार ऐकूवो तेका कसले अर्ध जावन ऐकूवो ते वत्तन ऐकूवो आमी मस्त पण ऐकूचे पुरो इंग्लिश म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट वेस्टर्न डिवोटीसान ऐकलेले जाल्यार तुम्ही रशिया वचून पळयले री ते वेस्टर्न डिवोटीस आमगेले काही चंदुकोर कप्पड नेसून वेश्टी घालून तिलक घालून देवाल बघेन तू कृष्ण कोण म्हणून नातील ते व्यक्ती कृष्णाल बघेन तू साष्टांग नमस्कार म्हणून आमगेले काही चंदुकोर देवाला प्रार्थना करता भक्ती करता तेंची तंतुकून आमकां कसं कळता कशी पुणी जाले री देवाला नाव ऐकल म्हण जाले री श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा ते कशी ऐकले री व्हड ना देवाल बघेन तू तांकां भक्ती चढता आता प्रभू तुम्ही सांगू पुरो श्रीमद भागवतमान तुका महात्मा सांगिल्लें विंगड खंय आसा आमगेले भगवद्गीतान 10 वर्षी सांगिल्लें सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्त उपासते 9वा अध्यायांतू 14th वर्सांतू कृष्णान अर्जुना सांगता आसा मिगेले गुणगान कोण करत की मिगेल कीर्तन कोण करत की सततम कीर्तयन्तो मां मिगेले तेवय कशी करता परिपूर्ण जावन दृढ जावन कोण करत की ते व्यक्तीक हांव मस्त प्रिय जावन आसा तो मिगेल खातीर प्रार्थना करता विथ डिवोशन पुरा ताका हांव प्रिय जावन आसा म्हणून सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन सांगिल्लें सोडी प्रभू विंगड खंय सांगिल्लें आसा पुराणां सांगिल्लें आसा उपनिषदां सांगिल्लें आसा स्कंद पुराणांतू विष्णु पुराणांतू भारतीय नारद पुराणांत सांगिल्लें आसा कसं सांगिल्लें आसा ध्यान कृते यज्ञैः त्रेतायां द्वापरे चर्यान् यद आपनोति तद आपनोति हलौ संकीर्त्य केशवम सुरवेर आम्ही ऐकलं श्रीमद भागवतामांतू सत्ययुग त्रेतायुग आणि द्वापर युग ताजी विषय सांगून जाताची कलियुगांतू कृष्णा बघेल नंतर लॉर्ड केशवाल नाव नंतर विंगड कसले ना म्हणून भारतीय बृहत नारद पुराण विष्णु पुराण आणि पद्म पुराणांत सांगिल्लें आसा स्कंद पुराणांत अशी उल्लेख येता आसा ततच्चैवोत्तमं लोके तप्त श्रीहरि कीर्तनम कलौ युग विशेषेण विष्णु प्रीते समाचरेत विष्णुले केदनाय संकीर्तन कोरका म्हणून स्कंद पुराणांत येता आसा बृहत नारदीय पुराणांत आणि चैतन्य चरितामृतांतू भारी प्रिय जावन आशिल्ले श्लोक आसा कसं ते हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा ये भौतिक लोकांतू खंय लढाई कष्ट उरास तंतुकुन भायर येवचेक एक आसचे ते कसले नामैव हरेर्नामैव केवलम विंगड कसले ना तीन पण म्हणता या तीन नाव आमका भारी भारी प्रिय आसा श्री कल संतर उपनिषदान सांगिल्लें कसं आसा तंतू सांगता आसाची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां
कलिकल्मषनाशनम नत्त परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. या 16 अक्षर कलिकालांतू कली कल्मष नाशन करूक या 16 अक्षर मात्र अस म्हणून खै सांगतास कली संतर उपनिषदांतू ब्रह्म नारद मुनीक सांगून दिता अस. आणि या तिन्ही 16 अक्षरांत कसं तीन असं तिन्ही अक्षर असचे कसं ते हरे कृष्ण राम त्या 16 अक्षर जाऊन होत असं. हरे म्हणल्यार कसं अंतरंग शक्ती जावन असेल ती कृष्णाला शक्ती राधाराणी ती फस्ट हरे कृष्ण सर्व आकर्षण जावन आशिल्ले अतींद्रिय अनुभूती दितलो कृष्णा. मागीर कसं असं रामा ओ रामचंद्रा ओ बलरामा तुम्ही सक्कड कसं भोगत एन्जॉयमेंट दितलो ओ रामा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आवा हंगा मिगेले आयचे सेशन कंप्लीट करू पळयता आसा तांतू कडेर जावन म्हाका प्रिय जावन आशिल्ले एक श्लोक आसा ते विदग्ध माधव तांतू 1.15 वर्सांतू चैतन्य चरितामृताचे उल्लेख आसा तांतू हे कशी सांगिल म्हळ्यार कोण सांगिल म्हळ्यार आमगेर सक्कट प्रिय जावन आशिल्ले हरे हरे म्हणल्यार सुरेर कसले अंतरंग शक्ती राधाराणी कोणा सांगची हे पर्टिक्युलर वर्स राधाराणी थंगेले प्रिय जावन आशिल्ली दोन्ही सखी आसा ललिता आणि विशाखा. ललिता आणि विशाखा आपयता आसा ललिता विशाखा हांग्यो तू आयक हें कसं लेजत म्हण म्हाका हें आयकलें खुडले अशी दिसता आसा सखी. तुंडे तांडव नीरतिंबितुन ते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदंबिनी घटयते कर्णांबुदेभ्यस्परा चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नु जाने प्रियमृते कृष्णेति वर्णद्वयी. कसं सांगल्या बा राधाराणीनं आमगेले ललिताक आणि विशाखाका कसं सांगली म्हणल्यार तुंडे तांडव नीरतिंबितुन ते तुंडावली लब्धये. ये मिगेल तोंडांतू कृष्णाले ते दोन्ही नाव कृष्णा म्हणल्यार नाव कितली व्हड जावका म्हणल्यार म्हाका मस्त तशी तोंडी जाय देवा कृष्णा म्हणून सांगता. कर्ण क्रोड कदंबिनी गतयते कर्णांबुदेभ्यस्परां. हे कान ते कन्ना वट्टेन तू कृष्णा म्हणल्यार नाव ऐकतना एक कान पान जावा म्हाका कोटी कोटी कान जाय कृष्णा म्हणून राधाराणी सांगता. चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणां कृतिम. हे मिगेल हृदयांतू मिगेले प्रिय जावन आशिल्ली कृष्णा तू पुरा इंद्रिय कंट्रोल केल्लेलो आसा तुगेली हे दोन्ही अक्षरान कृष्णा म्हणून अक्षरान ना जाने जनित क्रिय प्रियमृते कृष्णेति वर्णद्वयी. तुका गोतना ललिता आणि विशाखा तुका गोतना कितली हे दोन्ही अक्षरान मिगेले हृदय पूर सटलोची कंट्रोल करून घालला कॉन्कर करून घालला म्हणून. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कसले
चूकी कसले जाल्ली म्हूण जाल्यार म्हाका जनन्याकान शिकयलेला एक वर्स आसा. हिज ग्रेस गोविंद रामदास तांणी रेगुलरली म्हणटा आशिल्लो अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्या केशवस्व मधुसूदन. कसले चुकेस म्हणजे क्षम कोरका जलतितले या टायमान तू कृष्णाल बघेन तू सांगूक अवसर दिलेला या भागवत पुराणात तांकां धन्यवाद. पुरा ऐकचे आशिल्ले इतलेय बांधवा तांकां नमस्कार. तुमगेल्या अनुग्रहान 2 शब्द सांगिल्ले आसा देवालय नामा विषय उपदेशामृताचे सत्ताचे वर्सा बघेन. हरे कृष्ण.